Health Minister Vishwajit Rane today squarely blamed the Congress for the stoppage of mining operations in the state. Addressing party workers, Rane said mining was halted during the Congress tenure, a move he said cripples Goa economy and affected thousands of livelihoods linked to the sector. He held the Congress leaders responsible for what he described as long-term damage to the state's mining-dependent communities. आज परत एकदा तुमका याद दिता परत काल आमची चर्चा जेन्ना जाली हांवें सांगले हांवें लोक जेन्ना गृहीत धरता हे जेन्ना आमी आमचो सरकार आज मायनिंग जेन्ना कश्टान आशिल्ले मायनिंग जेन्ना बंद जाले तरी बी भारतीय जनता पक्षान गृह आधार केन्ना बंद करूंक ना लाडली लक्ष्मी केन्ना बंद करूंक ना आज हे जे लोक आमकां विरोध करता तुम्ही प्रत्येकानी लक्षात घ्या हे जे संस्था आमकां विरोध करता ह्या लोकांनी गोंय राज्यात मायनिंग बंद करपाक हे लोक फुडाकार घेतलेले आज प्रत्येक गोष्ट बंद करता तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्यान नवीन नरेटिव्ह घेऊन फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाक जाय तरच आम्ही फुडें सरतले तरच 2027 योग्य तरेन आम्ही सरकार आम्ही हाडू शकतले. The minister also praised the newly appointed BJP National President Nitin Nabin, saying his youth-driven leadership has energized party's work across the country under the vision of Prime Minister Narendra Modi. Calling on party cadres to work harder, Rane said position within the party does not matter, whether minister or booth-level worker. He said dedication, discipline and commitment to the public service are the path to rise within the organization and helping people on the ground. आज खूप खुशी जाता एक संधी एका कार्यकर्त्याक गावता आमचे नेतृत्वाचे फुडें उलोवपाक आणि आम्ही सगळे हांगा उपस्थिती लायल्या इतल्याच खातीर की आमचे नवीन अध्यक्ष आमचे मध्ये आयिल्ले आसा आमकां मार्गदर्शन करपाक. गेले 2 दीस आम्ही पळयता की आमचे अध्यक्ष नितीन नबीनजी आणि यांचे एक वेगळे तरेन कार्यकर्ते कडेन चर्चा आणि टू द पॉइंट की बाबा कार्यकर्त्याचे कितें विशय आसा कार्यकर्त्याचे जीवनान आणि संघर्ष जेन्ना करता त्यांचे कितें विशय ते कशे फुडें व्हरपाक जाय आम्ही कोर कमिटीन जेन्ना बसता तेन्ना टू द पॉइंट तांकां सांगल्यार ताबडतोब तेजेर एक वेगळे तरेचे त्यांचे विचार असता आणि आमदारां मदीं बी जेन्ना चर्चा जाता तेन्ना ते आमकां योग्य तरेचे मार्गदर्शन गेल्या 2 दिसांनी दिवपाचो त्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. तुम्ही सगळे जे हांगा बसल्या प्रत्येक कार्यकर्तो भारतीय जनता पक्षाचे आम्ही सगळे कार्यकर्ते आणि आयज एक अभिमानचो दीस की आमचे मदीं एक युवा असे नेतृत्व आमचे श्री नितीन नबीनजी आमचे मदीं आयिल्ले आसा आणि एक आम्ही जेन्ना चर्चा करतले त्यांनी आमकां एकूच सांगले हांव बसलो नितीन नबीनजी बरोबर त्यांनी एकूच सांगले की भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जो बरो कार्य करता तो खंयच्यान खंय पावू शकता ते कोणूच सांगू शकना ते खंयच्या व्हडल्या पदार तो पावू शकता हे फक्त भारतीय जनता पार्टी फुडें व्हरू शकता आणि खंयचेच पार्टी ते आमच्या देशान आमी करू शकना. आज नितीन नबीनजी जे जेन्ना उलयता ते आमकां एक वेगळे तरेचे धीर दिता एक वेगळे तरेचे आमकां देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे बद्दल आमकां सांगले वयता आणि आम्ही आज गोंय राज्यान आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आज देशाचे नेतृत्व मोदीजी यांचे विचार आम्ही प्रजेचे दारार व्हरपाचो प्रयत्न आम्ही आजपर्यंत केल्लो आसा. आणि खुशी दिसता की जेन्ना आम्ही तुमच्या फुड्यान येता आणि आमकां उलोवपाची संधी गावता आणि अध्यक्षाच्या माध्यमांतल्यान जे संधी आमकां दिले वयता एकूच सांगचे अशें दिसता की प्रत्येक मतदारसंघान आयज पहिली फावट हांवें पळयल्लें आसा की आमच्या अध्यक्षान सांगलेले आसा नितीन नबीजी सांगलेले आसा आणि पूर्ण चार्ट आमकां जशें दिता की म्हणजे एक वेगळे तरेचे एक सिरियसनेस राजकारण फक्त राजकारण करपाक न्हू पण आयज कार्यकर्त्याचे प्रश्न आणि कार्यकर्त्याचे दारार पावन आणि प्रजेचे दारार आमी कशे पावपाक जाय हे मार्गदर्शन दिवपाचो आमकां प्रयत्न केल्लो आसा. गोंय राज्यान गेले 14 वर्सां भारतीय जनता पक्ष आयज सत्तेर आसा आणि एकूच असो पक्ष आम्ही पळयता की परत एकदा जिल्हा परिषद इलेक्शन झाले की परत एकदा दोन्ही जिल्हा परिषदाचेर आयज भारतीय जनता पक्षाचे बावटो आणि आमचो वोट शेअर बी वाडपाचो प्रयत्न आयज प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यान केल्लो आसा. आणि हे श्रेय फक्त तुमकां वयता आमी न्हू हांव सदां म्हणटा भाशणान की आमचो कार्यकर्तो हो श्रेष्ठ या कार्यकर्त्या खातीर आम्ही वयर सरता आमदार आम्ही जाता कार्यकर्त्याचे श्रम आणि हेजे माध्यमांतल्यान आम्ही फुडें व्हरपाचो आम्ही प्रयत्न करता. काम आणि सरकारान खूप केल्ले आसा मुख्यमंत्रीन जायते गोष्टी फुडें व्हरपाचे माझे घर पासून वेगवेगळे स्कीम्स
आम्ही या राज्यान मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. आयज परत एकदा तुमकां याद दिता. हांव परत काल आमची चर्चा जेन्ना जाली हांवें सांगलें, हांवें लोक जेन्ना जेन्ना गृहीत धरता हे जेन्ना आमी आमचो सरकार आयज मायनिंग जेन्ना कश्ट नाशिल्ले, मायनिंग जेन्ना बंद जाले, तरी बी भारतीय जनता पक्षान गृह आधार केन्ना बंद करूंक ना, लाडली लक्ष्मी केन्ना बंद करूंक ना. आयज हे जे लोक आमकां विरोध करता, तुम्ही प्रत्येकाने लक्षात घ्या, हे जे संस्था आमकां विरोध करता हे लोकांनी गोंय राज्यात मायनिंग बंद करपाक हे लोक फुडाकार घेतलेले. आज प्रत्येक गोष्ट बंद करता तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्त्यान नवीन नरेटिव्ह घेऊन फुडें वचपाचो प्रयत्न करपाक जाय. तरच आम्ही फुडें सरतले, तरच 2027 योग्य तरेन आम्ही सरकार आम्ही हाडू शकतले. आयज आमच्या मध्ये एक तरुण आमचे नेते ती नितीन नबीजी जे आयज त्यांचे वडील बी आमदार आशिल्ले, आयज 4 टर्म न्हू 5 टर्म ते आमदार जावन आयज आमच्या मध्ये आयज देशाचे आयज आमचे अध्यक्ष जाल्ले आसा. एक त्यांचो वय पळयात, आयज कार्य जो करता ते ज्या तरेन ते कार्य करता, आयज म्हणूनच देशाचे प्रधानमंत्री आणि पक्षान आयज ह्या तरेची जबाबदारी की देशात नाही जगात सगळ्यात व्हडले पक्ष आयज त्यांचे ताब्यात ते दिल्ले आसा. आमकां अभिमान हा, आमकां बरें दिसता की त्यांचे नेतृत्व सकयल काम करपाक आणि आमकां एकूच लक्षान आमकां घेवपाक जाय. आमचे मदीं ह्या प्लॅटफॉर्मार जे बसल्या जे सगळे सिनियर असे कार्यकर्ते, सगळे सिनियर आमचे नेतृत्व यांच्या कडल्यान कितें तरी शिकून आम्ही आयज लोकांकडे आणि प्रजेच्या दारार वचपाचो प्रयत्न करूंक जाय. आपूण मंत्री म्हणून काय व्हडले जायना, आपूण आयज आनी कसले पदार असल्यार व्हडले जायना. आपूण एक भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्तो आणि हे कार्यकर्ते प्रत्येकाचे प्रजेचे दारार वचपाचो प्रयत्न आम्ही केल्यार आम्ही आनीक आमचो पक्ष मजबूत आम्ही करू शकता. हेच आमकां भारतीय जनता पक्षान शिकयल्ले आसा. आणि आयज मोदीजी जेन्ना एक ल्हान कार्यकर्ते कडेन तो चर्चा करता, आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमांतल्यान आसूं काय आयज पर्सनली जेन्ना ते अयोध्या गेल्ले, कोणाच्या घरात च्या पिवपाक ते गेल्ले, हे सगळे गोष्टी आम्ही विसरू नये. कार्यकर्त्याचे काम फक्त कार्य न्हू, पण आयज लोकांमध्ये वचून एक वेगळ्या तरेची भावना भारतीय जनता पक्षाबद्दल एक वेगळ्या तरेची भावना तयार करून आम्ही एक वेगळ्या तरेचो संघर्ष आमकां करपाची गरज आहा. आयज तुम्ही एक लक्षात घ्या की भारतीय जनता पक्षाकडे आणि एलआयएस कडे आयज 33 आमदार आहा. आयज गेले 15 वर्सां आमी पळयता की ही संख्या वाढत चल्ल्या. आयज आमच्याकडे आयज आमचो धडधडीचो आमचो गोंयचो अध्यक्ष दामू नायक, आयज ते वेगळे तरेन आमकां शिकयला वयता की कशें कितें व्हरपाक जाय. पूण आयज खरेंच हांव नितीन नबीजीक सांगूंक सोदता की तेंचे कडल्यान काल आयकून हे वेगळे एक प्रॅक्टिकल पॉलिटिक्स कशें करपाचें आणि आयज आमी खरे प्रॅक्टिकली आमी कशें आमकां वेगळ्या तरेन आमकां राजकारण आणि वेगळ्या तरेन प्रजेची सेवा कशी करपाक जाय ते गेले 2 दिवसान आमकां शिकपाक आमकां गावले. आयज हे करपाक आमकां जाय. हांव तेंच्या फुड्यान हांव परत सांगता की हांव म्हज्या मतदारसंघात जर मतां व्हडली वाडली म्हणून व्हडलें काय जावंक ना. माझे कार्यकर्ते काम करता, हांवें काय केलें ना. आयज तो कोण कार्यकर्तो? तो भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो. आयज तो भारतीय जनता पार्टी खातीर काम करता आनी भारतीय जनता पक्षाचे बावटो घेवन प्रत्येक कडेन वयता. आमकां जेन्ना प्रधानमंत्रीचे मन की बात असता, आमी अभिमानान ती मन की बात फुडें व्हरपाचो प्रत्येक कार्यकर्त्यान प्रयत्न करपाक जाय. आयज लिडर सांगता काय अध्यक्ष सांगता म्हणून उपयोग ना. तुम्ही तुमच्या मनातल्यान प्रत्येक बुथार ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाक जाय. कारण जेन्ना आमचे नेतृत्व कितें सांगता तेजेन कितें एक वेगळे तरेचे तत्व असता, तेका वेगळे तरेची एक भावना असता आनी ते आमकां संदी गावता लोकां मदीं व्हरपाक. चड वेळ न घेता आयज गोंय राज्यान देशाचे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमचे मदीं आयिल्ले आसा. उलोवपी खूब हा, आमकां अभिमान हा. सर, आप हमारे बीच आए, हमको अभिमान है कि आप हमारे बीच है और हमें संधि मिली आपसे चर्चा करने के लिए. आप गोवा का प्रत्येक हर बीजेपी का कार्यकर्ता आपको इधर स्वागत करता है. सर, मुझे लगता है म्हाका दिसता की तुम्ही सगळ्यांनी संधी गावंक ना, मातशे उबे रावन म्हाका दिसता की आयज आमचे पार्टीचे अध्यक्ष त्याळ्यांनी आयज म्हाका दिसता की गडगडाट आमी त्यांचं स्वागत आयज गोंय राज्यात ते आयिल्ले आसा आणि त्यांचे नेतृत्व सकयल आम्ही 2027 आमकां भारतीय जनता पक्षाक यश गावतले. इतले सांगून भारतीय जनता पक्षाचा विजय हो, भारतीय जनता पक्षाचा विजय हो हे घोषणा घेऊन आम्ही 2027 आमचे आयज मुख्यमंत्री आमचे मध्ये हा, नितीन नबीनजी आमचे मध्ये हा आणि आमचे दामू नायक आमचे मध्ये हा आणि सगळे नेतृत्व हांगा बसल्या. 2027 त्यांचे नेतृत्व सकयल आम्ही आयज परत एकदा
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार गोंय राज्यात आम्ही घडयतले हे आश्वासन आम्ही त्यांना देऊया आणि इतलेच सांगून माझे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करू. The comments come on as mining once again becomes a flashpoint in Goa's political battle between BJP and the Congress. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.